तुका बसूंक मोदो येता देवा तूं आमचो शिरो जिवीत तुका भेटूंक दिता देवा तूं आमचो तुका बसूंक मोदोक येता देवा तूं आमचो शिरो जिवीत तुका भेटूंक दिता Bapak Putak Atmia Wundun Moima Sasta Bapak Putak Atmia Wundun Moima Sasta सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेटयता देवाक दिन वासून डेनिसा मेनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया दुसरें तेंसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे द गामा देवान ताच्या आत्म्यांक शांती दिवंक हे भेटेन ताचेय पासत मागुया आयज मार्कुस फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया हेर सगल्यांनी जाणी आपणा पासत मागूंक लायिल्लें आसा तांचो उगडास करुया देवान तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां शांती पावोवंक आनी आमकां जण एकल्याक शांती फावो कर म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं रिचा भाव भयणीनो दोन प्रश्न एक प्रश्न लोकांचो आनी एक प्रश्न खासगी जबाब दिवपाक दुसऱ्यांचे प्रश्न जायते फावटी सोंपे आमच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक जायते फावटी अवघड खेरीत भाशेन सगळे आमचे जण एकल्याचे खासगी प्रश्न आसात ते आयज देवा मुखार दवरुया दुसऱ्यांच्याय प्रश्नांक जबाब दिवंक आमी प्रयत्न करुया जायते फावटी आमकां सगल्यांचें दुसऱ्यांचें पडलां पूण आमचे जबाब दिवपाक जाय तातूंत आमी लिपून रावल्या फाटीं रावल्या भियेल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून कणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समृतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आग्यू प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप दारूस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा आग्यू प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचे उतर पावले शेल्येतीच्या पुताक जोबोरबाबेलाक जुदाच्या ओतपोतीक आनी जेजुजादाकाच्या पुताक जोशुएक आनी पोरचे मोदें उरलोल्यांक तुवें उलोवंक जाय तांकां सांग आदी आसले ते मोहिमेंत हें मंदीर पळयलोलो कोण तरी तुमचे मोदें उरला आनी आतां तुमकां कितें दिश्टी पडटा तुमच्या दोळ्या मुखार ती नायज खंयच
ना कितें, पूण जबोरबेबाला आतां काळजी घे. उलयता तो सर्वेस्पोर. जिओजादाकाच्या पुता जोशुए याज्ञिका आतां काळजी घे. गांवांतल्या सगल्या लोकांनो काळजी घेयात. उलयता तो सर्वेस्पोर. वावराक लागात, तुमचे बरोबर हांव आसां. खूद दोळबारांचो सर्वेस्पोर उलयता आनी म्हजो आत्मो तुमचे सवें आसा. भिवू नाकात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आनीक थोड्या वेळान हांव अंत्रोळ, प्रितूम, दर्या आनी सुकलोली जमीन हालोवंक वेतां. सगल्या राष्ट्रांक हांव हालयतलों आनी सगल्या राष्ट्रांची गिरेस्तकाय व्हांवून वेतली. आनी हें मंदीर हांव मोहिमेन बोत्तलों. अशें म्हणटा दोळबारांचो सर्वेस्पोर. रुपें तें म्हजें, भांगार सगलें म्हजें. उलयता तो सर्वेस्पोर. ह्या मंदिराची नवी मोहिमा आदल्या परस अदीक व्हड जातली. दोळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आनी ह्या जाग्यार हांव शांती दितलों. उलयता तो दोळबारांचो सर्वेस्पोर. देवाचें उतोरें. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. अभिषेक राष्ट्रां विरुद्ध नीत करूंक म्हाका राग देवा. लोटक्या नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. तूंच देवा म्हजो आसरो, कित्याक तर म्हाका सोडलाय. दुस्मान पिळून म्हाका कित्याक खोतीन भोवूंक दिताय. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. किनोऱ्यो वाजोवन येयात, सोदगितां गावून येता. तुजी वाखाणी करूंक लावे म्हज्या थोर देवा. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासत दिवूंक आयला. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समयो. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरता? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाणां स्नान दातार जुवांव, दुसरी एलिजा आनी हेर तूं नव्यान जिवन जाल्लो कोण एकलो आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सो तुमी धरतात? सिमांव पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त.
पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, 2 प्रश्न. एक प्रश्न दुसऱ्या विशीं, एक प्रश्न तुजेच विशीं. हे 2 प्रश्न आयज जेजून विचारल्या. आनी हे प्रश्न जे विचारल्यात तो प्रश्न सादो, एकेच भाशेचो. लोक म्हाका कोण सदरता आनी तुमी म्हाका कोण सदरता. पयलो प्रश्न आसा ताका जबाब दिवंक सोंपें, कित्याक तें कलेक्शन ऑफ डेटा. दुसऱ्या कडेन जें कितें आसा तें घेवपाक जाय, इन्वेस्टिगेशन. दुसरीं कितें म्हणटात तें पळोवपाक जाय. आनी आमच्याय जिवितांत आमी पळयता, दुसऱ्या विशीं उलोवपाक आमकां भोव सोंपें, दुसऱ्यांचें ओपिनियन सांगपाक आमकां भोव सोंपें. आनी हेंच शिसांनी केलें. एक एकलो तुका एक एक भाशेन धरता. कोण म्हणटा स्नान दातार जुवांव, कोण म्हणटा एलिजा परतो आयला, कोण म्हणटा आदल्यांतलो आनीक प्रवादी, आनीक जायत्या प्रवाद्यांची कडेन नांवां तांच्यान घेवंक जातालीं, अशें लोक म्हणटा. अवघड प्रश्न तो वो, तूं म्हाका कोण सदरता, तुज्या मना प्रमाणे हांव कोण. आमकांय कसले असले प्रश्न जे विचारले तुजे विशीं, तुजो ओपिनियन कितें, आमी जाणा कितलें अवघड जाता तें. जबाब दिवपाक अवघड जाता, चिंतपाक पडटा. आयज आमचेय मुखार असले प्रश्न आसात. लोक कितें म्हणटा आनी तूं कितें म्हणटा. ह्या दिसांनी जायते सर्वे चल्लेले आसात. हेंच जाणा जावपाक लोक कितें म्हणटा आनी तूं कितें म्हणटा. भोव करून ह्या दिसांनी पॉलिटिकल सर्वे चल्लेले आसात. घराघरांनी जायते जाण येतात वेगवेगळे तरेचे सर्वे घेवन एलिसांवांची तयारी करपाक. लोक कितें म्हणटा, तूं कितें म्हणटा. जबाब आमी दितले जाल्यार बरे भाशेन भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी या. आयच्या पयल्या वाचपांत हाग्यू प्रवादी देवाचो संदेश हे पर्शेक दिता. आनी हो संदेश दिता आसतना आदल्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो तांकां उगडास करता. देव मंदिराचें निसंटन जाल्लें आसा तें परतून बांदपाक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आदीं आमचें इस्रायल कशें आसलें, आदली महिमा, द ओल्ड ग्लोरी ऑफ इस्रायल, हें चिंतपाक तो तांकां आदार करता. आनी ही महिमा, ही आदली ग्लोरी जी आसा ती देवान दिल्ली. म्हणटच देवूय तातूंत भितर आसा. देवान कशे भाशेन तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यात आनी इजिप्तांतलीं भायर सरल्या उपरांत एक पोरजा कशी आपले नेम कायदे दिल्यात त्या दोंगरार, थंय तावन भायर सरल्या उपरांत कितलें जैत मेळ्ळां. जेन्ना तुमचे लागीं पदवी पासून नासली वा तुमचे लागीं सारकी मिलिटरी पासून नासली, देवान तुमकां जैत दिला. आदल्यो वस्तू उगडास करता. आदल्यो वस्तू उगडास करता आसतना निसंटनाचोय उगडास करता. आदीं बरें जाल्लें आसा तशेंच वायटूय जाल्लें आसा. वायट जाल्लें आसा तें हें सगळें बरेंपण देवान केल्या उपरांत पोरजा देवाक अविस्वाशी जाल्या आनी कोण तरी भायलो येवन तुमचेर घुरी घातल्या, तुमचें देव मंदीर मोडून उडयलां. दुखाची खबर. म्हणटच आदल्यो घडयो ज्यो आसात तातूंत आमचे खुशालकायेचे आमचे एचिवमेंट्स आसात, आमचें बरेंपण आसा, जाल्यार आमचे कोडू अणभवूय आसात. म्हणटच खंयच्याय प्रश्नांक जरी तर आमी आयज जबाब दितले जाल्यार आमचे आदले बरे अणभव आनी आदले आनी आतांचे कोडू अणभव समजून घेवंक नियाळूंक गरजेचें. भाव भयणीनो, आमकां जरी तर विचारीत जाल्यार गोंयकारांक आमी चडशे आदले दीस आनी आतांचे दीस म्हणटात तेन्ना 1961 ह्या वर्साक वेता. म्हणजे आमचें लिबरेशन जेन्ना जाल्लें गोंयकारांचें, प्री लिबरेशन आनी पोस्ट लिबरेशन. आनी जायते फावटी आमचे जे प्री लिबरेशन लोक आसात, आमचीं वडिलां आसात बिफोर 1961, तीं आयज आदलें आनी आतांचें चिंतीत जाल्यार म्हणटा आमचे पुर्तुगेज सरकारूच बरो आसलो.
आमचे जे आमी विचून काडले ते चोर नागवणे तांकां आमचे पडलेले ना ते आपसवार्थी हे भाशेन म्हणटात. आयचो दीस कसलो म्हणटच आदीं जें बरेपण आसलें तें आतां. तेच बरोबर आदलें उलयता आसतना थोडे जाण आदलो सरकार जो आसलो पुर्तुगेज सरकार जो आसलो ताचें वायटूय उलयता. तांणी कितें चुकीचें केल्लें तेंय उलयता. आयचो अणभव आमचो समजता आसतना आयज कितें जाल्लें आसा, कोडू जाल्लें आसा जिवीत, ह्या कोडू जिविताचेर जायते जाण उलयतात. भाव भयणीनो, न्हयच फकत आमचें पॉलिटिकल लायफ राजकारणीच न्हय पूण आमचें खासगी जिवितान पासून आमच्या घोराब्याच्या जिवितान जरी तर पळयत जाल्यार आमचीं भाटां बेसां जीं आसात तांचे विशीं आमी नियाळीत जाल्यार आमचीं घरदारां आसात ताचे विशीं आमी नियाळीत जाल्यार हेंच म्हणटात. आदीं आमी घरां आमचीं दारां उक्तीं घालून सगल्याक भोंवताले, कोणाक कांयच पडोंक नासलें, चोर ये नासले, कोण आमचें चोरून व्हरचो नासलो. आतां देर उक्तें दवरपाक जायना. मातशें दार उक्तें दवरपाची खबर सोड, बोन आसतना पासून दारां मोडून भितरलें चोरून वतात. आयज घर बेसतें सोडूंकूच जायना, कोण तरी एकलो घरान आसोंकूच जाय. आदीं घरान भितर कोण नासतना पासून सगल्याक भोंवपाक जातालें, आदीं आनी आतां. भाव भयणीनो, हे दोन प्रश्न, लोक म्हाका कोण सोदुरतात आनी तुमी म्हाका कोण सोदुरतात. ह्या प्रश्ना विशीं जबाब जे दिल्यात ते जेजून मानून घेतले, बरें आसा. लोक अशें अशें म्हणटात, तुमी अशें अशें म्हणटात. जेन्ना सिमांव पेद्रून ह्या सगळ्या शिसांच्या नांवान आपणें जबाब दिलो, तूं देवाचो अभिषेक, तेन्ना जेजू ताका आनीक एक जबाब दिता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान तो आमकां मेळना. जेजू ताका म्हणटा, हो जबाब जो आयला तो तुजेच वस्तोंगी येवंक ना, तो म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका दिला. म्हणटच हो खरो जबाब, बरो जबाब. तुजेच वस्तोंगी तो जायना, देव जाय तो जबाब दिवपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमकां वेगवेगळे प्रश्न जे आसात, जावं आमच्या जिविता विशीं, जावं आमच्या घोराब्या विशीं, आमच्या गांवां विशीं, वो जावं राजकीय जबाब जे आमी ह्या दिसांनी सोदता, हे सगळे जबाब जरी तर बरे आनी सारके जातले जाल्यार देव जाय. देवाक जरी तर आमी तातूंतलो कुशीन काडलो आनी आमचेच मनशापणाचे आनी आमचेच अणभव, कालचे तशेंच आयचे हेच अणभव घेवन जरी तर आमी जबाब दिवपाक प्रयत्न केलो, वो ज्यो वस्तू आमकां जाय, जावं दुडू जाय, जावं आमकां पॉलिटिकल फेवर्स जाय, वो आमची भिरांत आसा, हे सगल्यो वस्तू घेवन आमी जबाब दिवपाक प्रयत्न करीत जाल्यार तो चुकीचोच जबाब जातलो. आनी चुकीचे जबाब दीत जाल्यार आमकां रडचेंच पडटलें. पूण देवाक बराबर घेवन आमी जरी तर सारको जबाब दिलो जाल्यार जेजून ह्या शिसांक आनीक एकूय वस्तू म्हणली. खरायेन तांकां सांगलें, हें आतां कोणाकूच सांगो नाकात, रावात मातशें. पयल्या वाचपान हाग्यो प्रवाद्या विशीं देवान सांगलां, आपले परजेक भिये नाकात, काळजी घेयात, टेक करेज. म्हणटच आयज खंयच्याय प्रश्नाक आमी जबाब दितले जाल्यार टेक करेज, काळजी घे, तुजे अणभव घे, देवाक बराबर घे आनी मागीर जबाब दी. तर आमी ह्या दिसांनी कसल्याय प्रश्नांक जबाब दिता आसतना ही चोत्राय धरुया. बेश्तेंच तोंड आसा देखून उगडलें, काडली जीब, लायली ताळयेक, हे भाशेन जावचें न्हय. पळोवया आमचे अणभव, मागया देवा लागीं, बराबर मेळुया आनी बरे जबाब दिवया आनी आमकां आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटा तसले निर्णय घेवया.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या मानलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचार बापाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फोडवा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच बी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच बी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोठुया. तुझ्या तुसानी पुनर्जीवन मोडा होय. तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचे अणभव आनी आमचे ऑब्जर्वेशन हें घेवन आमी वेगवेगळ्या प्रश्नांक जबाब दिवंक प्रयत्न करता आसतना देवाक आमचे बराबर आपोवया आनी देवाचेच कृपेन आनी देवाच्या प्रेरणान आमी सगळ्या प्रश्नांक जबाब दिवंक आमकां करपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच फावट म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Favor nosso
सोमी म्हणटा हांव बरो घुंवडी, म्हज्या मेंढरांक हांव वळखतां आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज शुक्रार सांजेर 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा तांणी येवन तातूंत भाग घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जिविताच्या पुण्या पासना संसारान आमी वचूंक जाय. एकच मोगान आनी भावार्था स्वताच गोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविताक